सावंत जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दामू नाइक जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उल्लास टिवेकर जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज खरं म्हणल्यार भारतीय जनता पक्षाची एक व्हडली दिवाळी, कारण या देशातले एक व्हडल्यातले व्हडले जे राज्य आसा ते आज भारतीय जनता पक्षान आज परत मेळिल्ले आसा। आमच्या ऑपोजिशनांनी खूब तरेचे वेगळे वेगळे नॅरेटिव्ह तयार केले, फॉल्स नॅरेटिव्ह, पूण लोकांनी ते मान्य केले ना। आणि ताका लागून आज आमी नावेली मतदारसंघात आमचे आमदार बाब उल्हास टिवेकर हाचे बरोबर आमी सगळे कार्यकर्ते आज जमिल्ले आसात की फक्त एक जश्न मनोवपाक की सत्याची जीत आणि जे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह आणि जे एक कष्ट करून जे इतले दीस इतल्यो मिटिंगो घेवन हे घेवन आज त्याच प्रमाणे NDA सरकार आज परतो आमच्या उत्तर प्रदेशान हांगा स्थापन बिहारान स्थापन जाल्लो आसा। सगळ्यात पयलीं हांव सगळे कार्यकर्त्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आणि हांगा वेळार मागता आमचे हज कमिटीचे चेअरमॅन हांगा बाब उर्फान मुल्ला उपस्थित आसात, ताचे मागता की ताणें हांगा 2 उतरां उलोवची। हांव आमच्या देशाचे सगळे संपूर्ण जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता जे आसा तांकां सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता की आमचो बाब नरेंद्र मोदीचो देशाचो पंतप्रधान आसा तेजो करिश्मा जो आसा वो आजून जो आसा आख्या देशान आनी वर्ल्डान जसो चालू आसा। 243 सिटाचेर जे आयज जे इलेक्शन जे घडलें बिहारान हो एक इतिहासीक क्षण आणि ह्या इतिहासीक क्षणाक जे आसा आमचो जो आसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमच्या देशाचे जे आसा गृहमंत्री अमित शाहजी, आमचे जे आसा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, आमचे गोंयचे जे मुखेलमंत्री तशेंच कितलेशेच नेता जे गोंयचे जे आसा तेही जे आसा प्रचाराक जे आसा बिहाराक गेले आणि बिहाराक वचून जे आसा आयज ही प्रचंड जी जीत आसा ही जी आसा डेडिकेटेड जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे संपूर्ण जे आसा बिहाराचे कार्यकर्त्याक वयता। आयज आमचे मदीं आमचे जे आसा नावेली मतदारसंघाचे आमदार KTC चेअरमॅन आमचो परेश बाब सावंत बाब आणि तशेंच जे आसा बाकी सगळे आमचे जे आसा BJPचे कार्यकर्ते हांगा येयले तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करता। गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे जे आसा पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, सकाळींच्यान जे आसा सगळे संपूर्ण जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालयान जे आसा सेलिब्रेट जाला आनी हाचो एकूच उद्देश जो आसा जोश जो आसा हो सगळो जोश अजून जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांनी आसा, जो विश्वास देशाची जे जनतेन भारतीय जनता पार्टी जे आसा येणारी जे आसा जिल्हा इलेक्शनान गोंयांक जे आसा पळोवपाक मेळटले की प्रचंड जे आसा बहुमतान दोन्ही जे आसा साऊथ आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आमी जे आसा भारतीय जनता पार्टी जे आसा डॉ. प्रमोद सावंत आणि जे आसा गोंय राज्याचे आसा पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक आणि तशेंच आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे जे आदेश खाला खातीर आमी जे आसा इलेक्शन जिखतले आणि एक फावटी सबंद जे आसा देशाची जे आसा जनतेक जे आसा उनुनीत परबी आणि जे आसा विक्ट्रीची जे हांव सभाश दिता। देव बरें करूं। नावेली मतदारसंघातल्या सर्व कार्यकर्त्यांक बरोबर आज आमी आहा। आमी पळयता की आयज बिहार हे सगळ्यान व्हडली स्टेट, ह्या स्टेटीचे 243 सिटां आसलेली आणि त्या सिटांसून 208 सिटां ही भारतीय जनता पार्टी आणि मित्र पक्षान आमी जिखलेली आहा। आमी पळयताले की बिहाराक कितलेशे बोगस वोटर आसलेले, जवळ जवळ 67 लाख बोगस वोटर आमच्या फाटल्या दिसांनी ह्या इलेक्शन कमिशनान ते भायर काडले आणि आमी पळयता की बोगस वोटिंगा खातीर इतली वर्सां ही काँग्रेस राज्य करताले आणि आयज पळयलें आमी की प्रत्येक स्टेट ही भारतीय जनता पार्टीची जायज आहा, कारण मोदीजीन केल्लो विकास त्या राज्यांनी केल्लो विकास हे सगळे जर पळयल्यार लोकांक एकूच आहा की BJP शिवाय पर्याय ना। BJP शिवाय लोक आता म्हणटा की डेव्हलपमेंट जर कोण करतलो जाल्यार फक्त BJP पार्टी करपाक शकता आणि या संपूर्ण देशान दाखोवन दिला की बिहारा सारख्या सुद्धा राज्यान BJP परत सरकार करता आणि हे श्रेय सगळे आमच्या नरेंद्र मोदीजीक वयता, आमचे अमित शाह वयता, पार्टीचे नॅशनल लीडर आमचे नड्डाजीक वयता, तशेंच आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सुद्धा बिहाराक इलेक्शनाचे कॅम्पेनाक गेल्ले, त्यांनी थंय प्रचार केल्लो, तेजे हांव अभिनंदन करता आणि आमचो असो जो विजय हो परत आमच्या गोंयांत सुद्धा आसतलो, कारण आता थोड्या दिसांनी येणाऱ्या काळान जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन आसतले आणि या इलेक्शनाक आमी साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा दोन्ही मेजॉरिटीन आमी जिखतले आणि त्याच प्रमाणे आमचे नावेलीची ही दोन्ही सिटी आहा दवर्ली आणि नावेली ही सुद्धा आमी मोठ्या संख्येन जिखतले, कारण
लोकांक खबर आसा की BJP शिवाय आनी कोणूच कांय करपाक शकना, जावं त्यो स्किमी आसतल्यो, डेव्हलपमेंट आसतले। हांव सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक मागता की येणाऱ्या काळात आमी प्रत्येकाच्या घरान वचून आमचो जो विकास आहा, नावेलीन केल्लो विकास, जावं आमच्या गोंयांत केल्लो विकास, जावं आमच्या केंद्र सरकारान केल्लो विकास हो आमी लोकां मुखार हाडटले। आनी हांव परत एकदा आमच्या बिहाराच्या लोकांचे हांव अभिनंदन करता की तुमी रायट मनशाक तुमी निवडून दिल्ले कडेन आसा आनी काँग्रेसीचो तुमी धूप केल्ले कडेन आसा। मागता गोंयानूय परत आमचे 2027 परत आमचो BJP सरकारच आसतलो, जिल्हा पंचायतीन आमचेच सरकार आसतले, तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटी सुद्दां आमचेच लोक आसतले। हे तुमी सगळ्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर जाल्ले कडेन आमचे कार्यकर्ते सक्षम आहा, आमचे कार्यकर्ते लोकां मदीं काम करता, आमचे कार्यकर्ते फक्त इलेक्शना पुरतेच येना, आमचे इलेक्शनाचे खातीर आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक 360 दीस लोकां मदीं आसता। आमी हें दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टी बी डिफरंट, आमी लोकां मदीं आसता हें दाखोवन दिल्ले कडेन आसा। आनी हांव मागता आमच्या कार्यकर्त्यांक हो सगळो विजयाचो श्रेय तुमकां हांव दिता, कारण कार्यकर्ते आसात म्हणून आमी जिखपाक शकता। देव बरें करूं।